Atmyan Sotan Bapa, page 3, A5, A5. Burkya buktin somlia, kayon koruneta, viswas toruneta, Bapa mukareta, Atmyan Sotan Bapa, bosung eta duka, Atmyan Sotan Bapa, bosung eta duka, Shisuk moden durun, Shisuk mukar galun, Shisuk chiktun ravun, Bapa mukareta, Atmyan Sotan Bapa, bosung eta duka, Atmyan Sotan Bapa, bosung eta duka. देव बरो दिसतून तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा ह्या दिवं. मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी युट्यूबाचेर मिसान भाग घेतिल्ल्यांक येवकार दिता, मायमुखाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात, पूण ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती तुमचे फुडें दवरता आनी तांचे पासून आमी मागया. आयज काजाराचो दीस मनयता आग्नेलो आनी जेनिफर लोबो. 42 वर्सां काजाराक बगतात आनी जॉर्ज आनी अनिता गोम्स. अनास्तेसिया पेरेरा हिच्या ओतम्या पासून आमी मागया. सावियो आनी जोविता ही आपल्या काजाराचो दीस संभ्रमतात, तांचे पासून आमी मागया. जॉयलान आफ्रान रॉड्रिगीस ताचो आयज 5वो मरणाचो म्हणून तूं 5 वर्सां वतात ताच्या मरणाक, ताचे पासून आमी मागया. फ्रांसिसाच्या पायक एक बेड हेल्थ वेयान मेळपाक ती मागणें करतात, कित्याक ताची स्थिती बरी ना, तर ताका लागून तेणें हें मीस पेटयलां. आमी सिस्टर जोसफीन ही 75 वर्सां तिका आयज वतात, तिचो आयज बर्थडे, आनी त्याच प्रमाणे आमी टोनी ब्रिटो पासूनय मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी वाचपांनी पळयतल्या कशे भाशेन जी कोण बरें करिना तांकां कातरून उडयतात, जी कोण बरें करतात तांकां भेंडटात. आतां असले स्थिती आमचेर कोसळ्ळी म्हणटच आमी घाबरोंक फावना. केन्ना केन्नाय कोणें आमकां बरें सांगलें जाल्यार आमी ताचेर मनन करूंक जाय आनी आमचें जिवीत बदलूंक देवाची कृपा मागूंक जाय. आनी जेन्ना आमी सगळें बरें करता आनी तेन्ना आमकां भेंडटात, म्हणजे कोण कितें ना कितें सांगता, तेन्ना आमकां खाला घालूंक न्हय पूण अदीक फळां दिवच्याक हे भाशेन जेजून आमकां सांगलां. तो ताच्या उतरांत आमी सदांच रावंक ना जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागया. आनी जेन्ना आमकां निर्णय घेवंक जाय तेन्ना आमी आमचेच वस्तींगे न्हय पूण आमी देवा कडेन मागूंक जाय, उपवास करूंक जाय, मागणें करूंक जाय आनी दुसऱ्यांचोय सल्लो घेवन आमी फुडलीं पावलां मागूंक जाय. अशें करूंक ना जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागया. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोरपुदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, नेणट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग कोत्ताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोणवाळेन पुत्तून दिताय. ओण बावाडपणाच्या काळोखांतली तूं आमकां सोडयलें, तुवें आमकां सोडयलें, तर स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक कधीच तूं आमकां निर्मू नाका
आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दोर्बदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेयाक तावन कांय मनीस येवन भावांक अशें सांगूंक लागले, शिकोवंक लागले, मोयजेसान स्थापलोले चाली पोरमोणे तुमी सुनोद करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सोबेंतल्यान थोड्या जाणांनी जेरुसाल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं दोर्मदुतां आनी जाणट्या कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सोबेन तांकां पाठयले आनी फिनिस्यांतल्यान आनी सामारियांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशियांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत केले. आनी ही खबर सगल्या भावा भयणांनी व्हड कुशालकायेन घेतली. ते जेरुसाल्याक पावले तेन्ना पवित्र सोबीन दोर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केल्लें तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिझेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडकोड हाडली. तांची सुनोद करूंक जाय आनी मोयजेसाची समूर्त तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक दोर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या, तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. साबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालें. थंयसर कुळां चोडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. साबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात म्हणसुबेच्यो सोदरो, दाविदाच्यो घराण्यांच्यो सोदरो. साबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उदकाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेसू म्हणटा, म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचें सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना
तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यांत. म्हजें सोबें रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रावतां. फांटो दाक वेलीक लागून रावले शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सोबें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायनात. हांव दाक वेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सोबें रिगून रावता आनी जाचे सोबें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोबें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोबें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सोबें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजे शिश्य तुमी जावचे ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही उतरां आमकां कितलीं बरीं लागतात न्हय. बावतिस्मा वरवीं इतलो लागशिल्लो संबंद जेजू आनी आमचे बरोबर आसा. आमी सगळीं जाणां हांगसर जाणाव, पूण आमच्या जिवितान कितली म्हणून आमी जिवंक लागल्या. आमी खूब पाटी आमचें पळयता तेन्ना आमी पयलो वयलो स्थान घेता आनी ताका मागीर दुसरो स्थान दिता. तो आमकां रिगून रावता. ना ना, आमी ताका रिगून रावंक जाय, कित्याक तो दाखवेल, आमी फांटे. हें स्पश्ट आमच्या मनांत जावंक जाय. तेन्नाच की आमी खालतीकायेन जियेतल्या. आनी खालतीकाय आसली जाल्यार ताचें सगळें बरेंपण आमचें सोबें आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक मेवतलें. सांगपाची गरज ना. तें आमी सगळीं जाणां हें निरीक्षण करपाक, ऑब्जर्वेशन करपाक एकदम बरीं आहा. रोखडें टाट करून काडटात आमी कितें सारकें ना पळय तें. ही देवान आमकां जाणवाय दिलेली आसा, म्हणल्यार तूं ही कला आमचे मदें आसा. पूण ते भाशेन जिवच्याक भोव कठीण जाता. ना, कठीण ना तें. पयले सुवातेर मनांत तें सारकें आमी थिरावंक जाय. तिचो तो ताची उतरां आमी तो ताचेर थिरायत जाल्यार कसलेय वादळ यो आमकां तें हालोवचें ना आनी आमी सुबां फळां दिवंक लागलीं, कित्याक तो आमचे सोबें हो सगळो वावर करूंक लागतलो. आमी ताका सहकार करतले. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. हे भाशेन जिवीत कोणाचें जालें? पावलूचें. पावलू पयलो आपूण व्हडलो सुमूर्ती प्रमाणे हांव जियेतालों अशें चिंतालो. मागीर हें सगळेंच बदल्लें. बावतिस्मा वरवीं कितें जाता? सुमूर्तीन सांगून दवरलेलें तें आतां ताका दिसोंक लागलें. तो म्हणूंक लागलो, म्हज्या जाणवायेन न्हय, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हजें मन जाणवायेन भरोन येवंक जाय. आनी हे परी हांव देवाच्या हुकुमा प्रमाणे म्हजें जिवीत सातोलें. आनी हाका लागून म्हाका खूब संशय भोगचें पडत. पूण हांव भियेना ताका, कित्याक तातूंतल्यान हांव तांचो मोग कोत्ता म्हणून हांव दाखयतां. जशे भाशेन जेजून आमचो मोग करून दाखयलो तें ताका दिसोंक लागलें. आमी पळयात कितें कोत्ता पळय तें. कोण तर सारकें करिना, रागान बोत्तना आमी इतली दांत किर्लिता अशें कोत्ता आमी. ना, त्या वेळार आमी तर जेजूक एकवटोन रावत जाल्यार आमी तांचे बरोबर सोंशणिकायेन, जशे भाशेन जेजून आमचे पासत सगळें सोंसलें ते भाशेन आमी तांच्या पातकां पासत सोंसतल्या, पूण तांकां जेजूच्या ताब्यांत करीत रावतल्या. आनी हे भाशेन तांचें जिवीत उदीक आनी उदीक बरें जावंक लागतलें. आनी हे भाशेन ताणें केलें. सगळ्याक बेता थंयसर वाद विवाद चलतालो तेन्ना
ते म्हणूंक लागले पळय आमचे वस्तूंक जावंक न्हय पवित्र आत्म्याक लागून जालेले आसा ती तर जेजूशी येतात जाल्यार आमी तांकां हाडूंक ना आमी तांकां खंय तर करना तो कोत्ता आमी फकत हातयारां ताका हाजीर कोत्ता आनी ती पळयतात हीं क्रिस्तांवां बरींच येतात ती हे भाशेन आमी तांकां नमुने जावंक लागता हे सगळें आमचे बरोबर सारकें थाऱ्यार येवंक ना खरें पूण येता खूब आयलेले आसा इतली आमी प्रगती केलेली आसा ताचेकीन फुडें वचपाक आमी हेच भाशेनूच देवाचेर पातयेवन रावया आयज एक सांताचें हांव तुमकां खबर सांगता ताचें नांव आंजेलो तो आनी ताचो भाव जोडले ते कशें जल्मले ताची आवय जुदेव आसलेली आनी तिणें पळयलें की हे क्रिस्तांव जियेतात ते आनी तिका सपनांत सायबीण माय दिश्टी पडली आनी तिणें तिका सांगलें वय तूं क्रिस्तांव जाव आनी हे तुका दोग जाण भुरगे जातले एकलो पात्रियाक जातलो दुसरो मार्थीर जातलो म्हणून आनी ती क्रिस्तांव जाल्या उपरांत ते भशेन तिचें सगळें घडलें हे दोग पूत तिचे जवळले इतले हुशार आसलेले ते कार्मेलीत ओर्दीन म्हणून ताणें प्रवेश घेतलो ते इज्रायलांतूच आसले म्हणून 18 वर्सांचे आसतना ते सगळे लातीन भास मागीर ग्रीक आनी आरमायक हे सगळी भासो एकदम उत्तम तरेन जाण आसलेले ताका लागून ते रोखडेच म्हणून हितून ताका खूब पदव्यो मेळ्ळ्यो पूण ताका आग्नेलाक म्हण लागलो म्हणून हितू अशें जालें ताका जेजू दिश्टी पडलो आनी ताणें ताका सांगलें तूं सिसिलियाक वचूंक जाय इटालियाच्या गांवांत तो गेलो थंयसर गेल्या उपरांत जुदेयांक ताणें सगळें कोळीत केलें आनी खूब जुद्यो सुमार 200 जाण एकाच फारार ताणें बावतिस्म घेतलो मागीर दुसरे पळय थंयसर आसलेले एकलो बेरेंगर म्हूण आसलो तो आपलें जिवीत सारकें चलयनासलो पूण दुसऱ्यांक आपल्या शिकोवणे प्रमाणे तांकां हें दितालो सल्लो दितालो हाणें ताका सांगलें तुवें तशें करूंक जायना म्हणून आनी ताका लागून ताणें आपले मनीस धाडले आनी तो प्रवचन करतना ताणें ताका सुरयो घेवन मारून उडयलो पूण ताणें तो दिमयेर पडलो आनी तांकां सगळ्या जाणांक ताणें बक्षिलें सायबा तांची पातकां तूं बोगोस म्हणून ते नको कितें करतात पळय तें आनी हे भाशेन तो मेलो भयणीनो आनी भावनो हेंच आमचे मदें अदीक घडोवन येवच्याक सदांच जेजूक हाजीर जायात आनी जेजूक हाजीर जावंक जाय जाल्यार दिसाची ही प्रॅक्टीस तुमी करूंक जाय रातची जेजूक एकवटोन न्हिदोंक गेलीं की ना आख्खी रातभर मागीर जेजू आमचें सगळें थाऱ्यार हाडटा उठलीं की ना ताचें सगळें आमी उठ्ठा मागीर आख्खो दीसभर आमी जेजूच्या एकवटान रावंक जाता आमची चिंतना भावना सगळीं ताचें सगळें धरूंक जाता दुसऱ्यांची चिंतना उतरां कोन्यो जेजू सगळें धरूंक जाता आनी हे भाशेन आमी सगळ्या जाणांक जेजू सगळें हाजीर जातले आनी जेजू सगळें बरेंपण आमचें सगळें करूंक लागतलो तेन्ना आमकां धीर आनी आदार मेळटलो भियेनासतना आमचें जिवीत दुसऱ्यां पासत मोगान खर्चिंच्या हें घडच्याक आमी आमच्या हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता सगळे सांदे आमचे जेजूच्या एकवटान जाता आसात सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा म्हणटच तें जेजू सगळें दवरया सुस्कार भायर काडटना भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तो सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया आनी हे परी भितरलीं सगळीं चिंतना भावना साल आठवणी जेजूची दवरली म्हणटच तो तांकां नितळ निर्मळ करता ताणें आमचे पासत आपलें रगत वारयलेलें आसा आनी तो आमकां रोगतान पुसून नितळ करता धुवता तो आमकां आनी हे परी आमी नितळ निर्मळ जावंक पावता ह्या भावार्थांत तर आमी जियेत आमचो बरवासो अदीक वाडटलो आनी ताच्या प्रिती मोगान आमी अदीक जियेतले ही सगळीं आमची मागणी पळय आहा तितली आतां देवाक ओपन दिवया आनी जाणी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तांकांय आमच्या मागण्यांनी धरून हे मागणें आतां सायबा कोरोना वायरसूच न्हय पूण सगळें जें कोरोना वायरसाक लागून आनी बाकीचें घडटा तितलें तूं सारकें थाऱ्यार हाड आनी आमकां बरेंपण सुर्गीच्या राज्याचें सगळें बरेंपण फावो कर सूर पदितरा आनी काकलूच सर देवा
तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुटशी येता. सायबा, ह्या दिसांनी आमी वॅक्सिनां घेता, आमकां ताचो बरो परिणाम जावंक तूं सगळें बरेपण निर्मी. आमच्या सरकारा कडेन भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जानवांनी उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचे दोनात उबारून C1 पेज 28 C1. आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोराक भेटूया. आमचे दोने उबारून देवा वारू बोलूया. आमचे कालीस उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. दोनया तुज्याच बरेपणा हाता उन्या सोऱ्या दाना जातली रोखडीच जाताय आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनांक मनाक आनी आनी मोहिमेक मोहिमेक आमच्या आमच्यानी आपल्या आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून मानून घेवं. घेवं. सर्वेस्पर आमचे बापा, हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो यो तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या सोक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाला आमची पास्कांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी साश्णीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परकुटुया. जेजू मेलो, जेजू जेजू जिवंत जिवंत जाला, जाला, जेजू जेजू नव्यान नव्यान येतलो. येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडूनचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याचनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवास दोन मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पुती बागियोन झुजे, बागियोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. जेजूच्या एकवटान आमी जियेता न्हय, तोच आमचें सगळें हें मागणें बापाक म्हणटा आनी सगळें आमचें सगळें घडटा घडोना तें सगळें बापाक ओपून दिता. आमी ह्या समर्पणान ताका एकवटोन सगळीं आमचीं इंतेसां आमच्या काळजांत धरून आतां जेजू बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसराजीर आसलेल्यांक आनी घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. पेज 54 D14 जेजू दाखवेल आमी फांटे. जेजू दाखवेल आमी फांटे ताच्या जीवन आमी
घेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमची सोडवण समोरुंबून आमी तुका घोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोवमुलीक देणे घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आतां लॉकडावनाक लागून म्हण तूं आमी इगोर्ज उक्ती दवरूंक ना, तर आमची मिसां तुमकां यूट्यूबाचेर तातूंत भाग घेवंक जाता. फाल्यां 6 तारीख म्हत्वाचो दीस, कित्याक 479 वर्सां बोत्तात सायबाक तो गोंयांत पावलेल्याक. मायेचे 6 तारखेर 1542 वर्सां तो गोंयांत हांगसर पावलोलो. तर ताच्या कपेलान आमी दर म्हयन्याचे 6 तारखेर मीस भेटयता 10 वरांचेर. तातूंत तुमकां ह्या फावटी भाग घेवंक जावचो ना, पूण तुमच्यान त्या मिसान भाग घेवंक जाता, कित्याक आमी तुमकां यूट्यूबाचेर तें मीस हाडटले हांव, तर तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जाता. मिसा उपरांत सकाळच्या 6 मीस 6:30 काबार जाता. ताचे उपरांत इंग्लिशीन तेर्स आसता. ह्या तेर्सान तुमच्यान भाग घेवंक जाता. आनी 7:30 मीस जे 7 काबार जाता, त्या उपरांत मागीर आमी आमचे भाशेन तेर्स म्हणटा, तो तातूंतय तुमच्यान भाग घेवंक जाता. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सर्व उदेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें आनी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. Page 82, E10, Sarvespara Kargan Diat, E10. Sarvespara Kargan Diat, Aplovat Moamka, Amka Dita, Yekas Bavatian, Amit Solcham, Aplia Mokache, Govai Samchak, Apna Sarkili, Ami Vachak, Gata Kansani, Aplomat Mok, Sarvespara Karga, Argadia, Aplomat Moamka, Amka Ditra.